गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. रस्त्यावयल्या अपघातांक लोक जबाबदार म्हणटा मुख्यमंत्री. रोड एक्सिडेंटांक अणभव नासलेले इंजिनियरय तितलेच जबाबदार सांगले गोविंद गावडेन. नेम खर करता इतल्याचेरच भागतले माविन गुदिनोचो प्रस्न. आयकात रस्तो पुराण. दाबोळी विमानतळार आनी ताचे भोंवतणी पार्किंग सुवात मेळनाशिल्ल्यान जाता गर्दी. पे पार्किंग मेळोवन दिला खरे, पूण हायवेचेर गाडयो पार्क केल्ल्यान अडचणीत वाड. एकनाथ शिंदेक वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळ्ळे पक्षाचे नाव आनी धनुर्धर चिन्ह, पूण ह्या आदेशा विरोधात उद्धव ठाकरे पावलो सर्वोच्च न्यायालयात. बुधवारा दनपारा जातली सुनावणी. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयच्या बरेचशा हायवेचे काम अणभव नाशिल्ल्या इंजिनियरांनी केला. अपघातांचे तेवूय एक कारण, मंत्री गोविंद गावडेन म्हटला. अपघाताक वेगान गाडयो चलोवपाचे जबाबदार म्हणत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लोकांचेरय जबाबदारी धुकल्ल्या. जाल्यार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो विचारता, येरादारी नेम आनीक स्ट्रिक्ट करूं येतात, पूण तितल्यान भागतले हय. कोलीम वयता पळय तिका रायट सायडीन एक काम चालू आहा आनी वो हिंगा एकलो आहा पळय वो भावटो घेवन, पूण हिंगा 100 वा 200 सांच्या पयले हिंगा एक सायन बोर्ड हो कितें मार्क मारलेलो ना. गोंयभर रस्त्यांचेर अपघात घडत आसात. हो क्रम थांबून थांबना. गोवा 365 कांय मंत्र्यांकडेन उलोवपाचो यत्न केलो. रस्त्यावयल्या अपघातांचेर मंत्री उलयले. आदी आयकुया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक. त्या उपरांत गोविंद गावडेन परखडपणान इंजिनियराचेर केल्लो आरोप. मॅक्झिमम गाडयो खूब मोठ्या प्रमाणात तूं जर कंपॅरिजन विथ बाकीच्यो स्टेटी पळयत न्ही जाल्यार गोंयांत प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन व्हेकल हे जे आतां खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला आनी ताका 2-3 कारणां आसा जे आमी समजून घेतल्या त्या प्रमाणे. एक बरेच जाण रूल फॉलो करिना, ड्रंक अँड ड्रायव्ह, ओके, हे आसा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ओवरटेक करता आसतना न पळयताय ओवरटेक करतात. हो एक कारण आसा. वेगवेगळी कारणां आसा, पण आमचे PWD डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट तिनांची कंबायन मिटिंग्स कंटिन्युअसली सुरू आहा. इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केला. लोकांनी म्हाका दिसता सहकार्य करपाची गरज आसा. ज्या ज्या मेन जाग्याचेर लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आमचो प्रयत्न आसा रिड्यूस करपाचे. खुबश्यो काही गोष्टी आता चालू आसात. एक नजर म्हाका दिसता ह्या सगळो प्रोसेस कंप्लीट करपा खातीर म्हाका दिसता कमीत कमी आनी 1.5 वर्स तर लागतले. आणि हो जो विशय जो आसा नॅशनल हायवे म्हणजे तो एंटायर भोम आनी कुडे जो स्ट्रेच जो आसा तो स्ट्रेचाचेर तोडगो काडपा खातीर हांवूय खूब सिरियसली आसा. PWD मिनिस्टरा कडेन हांवें पर स्पेशल मिटींग घेतिल्ली आसा. वी हॅव डिस्कस्ड लॉट ऑन दीस आनी ताका हांवें सांगिल्लें आसा. एक गोश्ट हांवें परत सांगता, बरेचशे आमचे नॅशनल हायवे जे आसात ते विदाउट एक्सपिरियन्स हे इंजिनियर सुद्दां तेजे प्लॅनिंग करता. कारण लोकांक स्टेक होल्डर्सांक किंवा रायडर्स जे आसात किंवा गाडी चलोवन पळोवपाक जाय कितली भायर वयतली कितें आसा हो सुद्दां खूब. काही 2 कडेन अशें आसा की ऑलरेडी पूल जाल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल आमचो ढवळी जो बायपास जो आसा आमच्या कवळे बायपासाचेर म्हणजे तो थंय अशे भरपूर गाडयो वयल्यान सकयल पडटाल्यो. तोय विशय आतां स्पीड ब्रेकर घातिल्ले आसात पण तो सारको जायना. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी परत आमकां अलायनमेंट दाखय हो सगळ्यो काही गोष्टी PWD मिनिस्टराक हांवें सांगिल्ल्यो आसात. कारण हांवूय इंजिनियर आसा. आनी आतां एकात माविनाचो संदेश. गोंयांत जायते कडेन ब्लॅक स्पॉट आसात जंय दिसपट्टे अपघात जायत आसात. ते रेक्टिफाय करतले आनी रोड इंजिनियरिंगात बदल करतले. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगला. Unless people themselves are responsible on the road, I don't think anything much can be achieved. We will be doing action on our part. I will tell them to be more strict. But is that enough? आता कॅमेरा सुद्धा बसोवपाचे. We are in the advanced stages of doing that. सगळे कडेन मागीर म्हणटले आमकां सगळे कडेन फायन येता. डेफिनेटली आसा न्हू. Everywhere there are black spots. We have seen where in which accident prone they are called black spots as far as we are concerned. So that we are trying to rectify and bring about the changes in the road engineering so that those black spots disappear. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. दिवचल नगरपालिका मार्केटा भोवतणी वाडत आशिल्ल्या अपघातांक कशे रितीन दवरिल्ल्या दुकानांच्या बॅनरांक दोष दितात. हे बॅनर शार्पटनाचेर लायिल्ल्यान मुखार येवपी वाहन चालकाक सारके दिश्टी पडना. थळाव्या लोकांनी जायत्यो कागाळी केल्यो,
पूण कांयच फायदो जावंक ना. पळयात. हो एक एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा हांगासर आनी जो मेन रोड आसा मार्केटांतलो तो हांगासल्यान फ्लो जाता आनी जेन्ना बिल्डींग बांदलेली हांगा न्यू मार्केट तेन्ना हे जे कंपाउंड वॉल जो आसा तो टिल्टेड केल्लो कित्याक तर दुसऱ्या सायडींतल्यो गाडयो हांगा दिसपा खातीर. पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्या की खंयचे बोर्ड दुकानांतले हांगा येवन लागलेले आसा आनी कितकी वर्सां जाले ते बोर्ड तशेंच आसा हांगासर. दुकानां आसा काय ना ती आमकां खबर ना हांगासर आनी त्या खातीर ते बोर्ड सगळे अट्रॅक्ट करता लोकांक. खुबशे एक्सिडेंट हांगा बारीक बारीक जाल्ले आसा. मेजर एक्सिडेंट जावपाची वाट पळयता दिसता अशें म्युनिसिपालिटी वाट पळयता अशें आमकां दिसता. त्या खातीर मागणी आसा की लोकांची की हांगातले जे बोर्ड आसा ते काडपाक जाय ते करून जे लोकांक जे मार्केटांतल्यान भायर सरतात स्कुटर तशें 4 व्हिलर्स तांकां दुसऱ्या सायडींतल्यो गाडयो दिसपाक जाय पूण ते आतां दिसना. जे बोर्ड आसा ते बेश्टेच हांगा लागलेले आसा. खुबशे बोर्डां आसा आनी बॅरिकेड्स बी आसा हांगासर त्यो बी काडपाक जाय. तातून एक्सिडेंट जावपाचें प्रमाण कमी जातलें. बारीक बारीक एक्सिडेंट जाल्यार मेजर एक्सिडेंटूय जावंक शकता हांगासर. ताचेर लक्ष दिवन म्युनिसिपालिटीन ही जागा जी एरिया आसा रोड जो आसा तो क्लियर करपाक जाय. दिवचल म्युनिसिपालिटीच्या ह्या मार्केट एरियेन नुस्त्याच्या मार्केटा कडल्यान भितर व्हडल्यान वचपी हो रोड ह्या रस्त्याक खरें म्हणल्यार हो रस्तो जो आसा तो स्लोपी आसा आनी फुडें कांय दिसना आनी ताका लागून हांगासर कितेंच कसलेच बोर्ड जावं आनी कितें हांगासर आसपाक जायना. पण आमी आतां प्रत्येक फावटी येयल्ली हांगासर येयल्लेले फावटी पळयता खंयचे तरी गाडी हांगा दवरलेले आसतात. हांगा बोर्ड हांगासर आसात कोणाचे कसलेय बोर्ड आसात. ही आतां दुकानां खंय आसा आमकां खबर ना ही दुकानां खंय आसा ती. पूण हितून डिस्टर्ब जाता आनी डिस्टर्ब जाल्या खातीर फुडें आतां ती गाडी दिसना आनी अपघात जातात. म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी हांगासर एक असोच अपघात जाल्लो. म्हणजे अशें हांगासर कितलेशेच अपघात जाल्लेले आसा आनी हें खरें म्हटल्यार तशें पळोवपाक गेलें न्हू जाल्यार ह्या मनशाच्या जिवा कडेन खेळ चल्लेलो आसा अशें आमकां दिश्टी पडटा. हांव एक विनंती करता दिवचल नगरपालिकेक की हे जे कितें हांगा अडचणी ज्यो हांगासर ज्यो उब्यो केल्ल्यो आसात नाका जाल्ले बोर्ड जावं आनी कितें दवरलेलें आसा पळय न्हू रस्त्याक तें सगळें काडचें. कित्याक हांगा सगळें ओपन जाय आनी दिसपाक जाय. फुडली गाडी दिसना फुडें कोण येता तो मनीस दिसना जाल्यार एक्सिडंट जातलोच न्हू. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मर्लिन डिसोजा आनी शिवानी सांगेलकार. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दाबोळी विमानतळार आनी ताचे भोंवतणी पार्किंग सुवात मेळनाशिल्ल्यान भयंकर गर्दी जाता. फाटलीं 10 वर्सां हो प्रस्न गोंयकारांक सतायता. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी पे पार्किंग मेळोवन दिला पूण फुकट पार्किंग नाशिल्ल्यान टॅक्सी चालकांक आनी हेर वाहनांक हायवेचेर पार्क करपाक लायिल्ल्यान ही समस्या वाडटा. पळयात आमचो रिपोर्टर हिरू महालेचो खाशेलो अहवाल. दाबोळी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट फाटली 10 वर्सां आमी पळयता की ह्या एअरपोर्टाचेर एकूच प्रॉब्लेम जो आहा तो तांकां सतयता तो म्हटल्यार पार्किंगेचो. हांगा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर म्हयन्याक लाखांनी ट्युरिस्ट येतात पूण ह्या लाखांनी ट्युरिस्ट येतात तांकां रिसीव करपाक जावं तांकां ड्रॉप करपाक ज्यो गाडयो येतात तांकां हांगा पार्किंग ना. आतां तुमी पळोवंक शकता की म्हाज्या फाटल्यान ही एरिया आहा ही एक बरी डेव्हलप केल्ली एरिया. फाटले 8 म्हयने जाले ही डेव्हलप करून दवरलेली आहा पूण ही पार्किंग सुवात अजून मेरेन अलॉट करूं ना. अशें आयकूंक येता की हिची टेंडर जावं ना. पे पार्किंग करपाचें आसलें पूण टेंडर जावं ना. रस्त्याचेर पळयत जाल्यार सगळे कडेन पार्किंग जाल्लें दिसून येता आनी तेच्या खातीर खंय तरी ट्राफीक मुवमेंटाक प्रॉब्लेम जाता. दुसऱ्या सायडीन पळयत जाल्यार एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सगळ्यो ज्यो एरिया आसात त्यो पे पार्किंग केल्ल्यो आसा ते दिसा पेमेंट कलेक्ट करता आनी तेच्या खातीर लोक थिंगा पार्किंग करपाक वचनात. ही जी एरिया जी फाटले 1 वर्स जर डेव्हलप केल्यार ती जर ओपन करीत जाल्यार खंय तरी थोडे रस्त्यार ज्यो ट्राफिका खातीर ज्यो डिफिकल्टीज जातात त्यो खंय तरी गाडयो हांगा पार्क जातात. दुसरें म्हटल्यार एअरपोर्टाचेर जी मल्टी लेवल कार पार्किंग आहा फाटली 5 ते 6 वर्सां जालीं इनॉग्रेट केल्ली ना आनी ती बंद आसात. कारण एकूच कित्याक की सेफ्टी रिजन्स. पूण ही सेफ्टी रिजन जर पयलीं चिंतलेलें जाल्यार ही बिल्डींग तेंच्यांनी बांदपाक जायनासली पूण ही बांदल्या उपरांत ती फाटले 5 ते 6 वर्सां जालीं ही बंद आसा आनी तेच्या खातीर पार्किंगूय जायना आनी ज्यो पार्किंग जावपाक जाय आसल्यो त्यो रस्त्याचेर पार्किंग जाता. तेच्या खातीर चडशे एक्सिडंट ट्राफीक वायलेशन हे जाता. आतां जस्ट नाव आमी PI कडेन उलयले तेंच्यांनी सांगलां की हेंचेर केसीस बूक जातले आनी तांकां जे रस्त्याचेर गाडयो पार्क करता तांकां बूक करतले आनी तांकां चलन इश्यू करतले. दाबोळी एअरपोर्ट हो ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन एअरपोर्ट आणि ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन एअरपोर्ट असल्या कारणान हांगा पार्किंगेची सुविधा ही जावपाची गरज आसली पूण ह्या एअरपोर्टाची पार्किंग हा ही पे पार्किंग आसा आनी जे ट्युरिस्ट जावं हांगा जे ड्रॉप करपाक जे फॅमिली मेंबर्स कोण येतात तांकां हांगा पार्किंग नासल्या कारणान चडशे त्रास जातात. वेदर दीस एअरपोर्ट वील ओपन ऑर द पार्किंग सगळे ज्यो पार्किंग्स आहा त्यो ओपन करतले ऑर दे वील
प्रॉफिट मेकिंगा खातीर हे पे पार्किंग करून दवरल्यात ते खंय तरी हे करतले हे एक मोठो प्रश्न हा. The space available with the airport authority for parking is very less as compared to the number of vehicles which are coming at the airport to collect and drop the passengers. Since there is less space, the people are parking their vehicles on the highway, which is dangerous. So my request to the people is that even if you are coming to collect somebody or to drop, so that you come on time. So then you need not wait for half an hour, 1 hour's time on the highway, blocking and putting the life of other road users in danger. My request to airport authority and concern is to study and make some space available for parking. Otherwise, this parking issue will be continue as it is going on for years now. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सारा शेख आणि निखिल जल्मी. महाराष्ट्राचो सध्याचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक पक्षाचे नाव आणि धनुर्धर चिन्ह दिवपाचो आदेश वेंचणूक आयोगान दिला. पूण ह्या आदेशाचेर महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन प्रश्नचिन्ह उबे केला. उद्धव थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. बुधवारा दनपारा 2.5 वरांचेर सुनावणी जातली. वेंचणूक आयोगाच्या आडमेळ्या उपरांत महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन आपल्या वकिलावरवीं उच्च न्यायालयाकडेन संपर्क साधलो आणि सध्याचो महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिवपाच्या EC आयोगाच्या आदेशाचेर स्थगिती मागली. ठाकरेचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बलान केले. वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाचेर ताणें अंतिम सवलत म्हणून स्थगिती मागली. त्यांनी पक्षाचं नाव आणि चिन्ह जरी चोरलं किंवा चोरण्याचा प्रयत्न जरी केलेला असला आणि त्याला मी तर मगाशी माझ्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की हा पूर्वनियोजित कट होता आणि आहे. उद्धव ठाकरेच्या फुडारपणाखाला शिवसेना गटान वेंचणूक आयोगान तटस्थ रावन आपले कर्तव्य पाळूंक ना असो आरोप केला. ते भायर वेंचणूक आयोगान आपलो घटनात्मक दर्जो उणो केला असो आरोप केला. ताची तोंडी जाणीवेका घेवन भारताचो मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूडान फाल्यां 2.5 वरांचेर सुनावणी दवरल्या. एका गोष्टीत तर मी नक्कीच भाग्यवान आहे की मी बाळासाहेबांच्या आणि माच्या पोटी जन्माला आलो. ते भाग्य काही त्यांना मिळालेलं नाही आणि ते भाग्य त्यांना दिल्लीवाले काही देऊ शकत नाहीत. कारण दिल्लीवाले किती जरी उठले मातले तरी ती माणसंच आहेत. प्रश्न एवढाच आहे जे मी काल माझ्या उत्तर भारतीयांच्या एका बैठकीत बोललो की आज ही परिस्थिती त्यांनी शिवसेनेवर लादण्याचा प्रयत्न केलाय. ही परिस्थिती उद्या देशातल्या कोणत्याही पक्षावरती ते आणू शकतात. मजगती फाल्यां सर्वोच्च न्यायालयात जातले म्हत्वाचे सुनावणेचेर सगळ्यांची नदर लागिल्ली आसतना एकनाथ शिंदे आता शिवसेनेचे मालमत्तेचेर आनी बँक खात्याचेर नदर दवरता असो आरोप उद्धव ठाकरे गटान केला. जाल्यार शिवछत्रपती महाराजाच्या आशिर्वादान आपल्याक धनुष्यबाण प्रतीक मेळ्ळां अशें शिंदेन सांगलें. येत्या 2024च्या लोकसभेची जी निवडणूक आहे ती आपल्या देशातली शेवटची निवडणूक ठरू शकेल. कारण त्याच्यानंतर हुकुमशाहीचा नंदाना सुरू होऊ शकतो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून गोंयाक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेकारांक समग्र सावरकर आयकपाक मेळटलो. पुण्याचो संदीप बुवा मांडके किर्तनाच्या रुपान विनायक दामोदर सावरकराचो इतिहास सांगतलो. 24, 25 आनी 26 सांजे 6 ते 9 मेरेन फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर किर्तनां आयकपाक मेळटली. सम्राट क्लब आनी नववर्ष स्वागत समितीन हो योग जुळयला. पुण्यातले हरिभक्तपरायण श्री संदीप बुवा मांडके हे राष्ट्रीय कीर्तनकार असतात. त्यांचे 3 दिवसांची कीर्तनमाला क्रांती मैदान फोंडे हांगा 24, 25 आणि 26 फेब्रुवारी सांजे 6 ते 9 या वेळेन जातली. 26 फेब्रुवारी हो स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचो पुण्यतिथी 26 फेब्रुवारी. त्या निमित्तान ही कीर्तनमाला आम्ही आयोजित केल्या. या कीर्तनमालेचे आयोजन सम्राट क्लब फोंडा आणि नववर्ष स्वागत समिती जी गेली 7-8 वर्ष फोंड्यात हिंदू नववर्षाचे हांगा जो साजरो करतात क्रांती मैदानाचेर ते या दोनही संस्थांच्या संयुक्त विद्यमान हो कार्यक्रम जातलो. या कीर्तनाक साथीदार आसतले ऑर्गनाचे श्री प्रदीप शिंदकर आणि तबल्याचे श्री रुद्राक्ष वजई. 24 तारखेक एक छोटेखानी उद्घाटन समारंभ जातलो आणि ताका
प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले चिन्मय मिशन फंडाचे सुघोषानंद स्वामीजी आणि या उद्घाटन समारंभानंतर रोखडेच कीर्तन कार्यक्रम जातलो तर सगळ्या समग्र अशा सावरकर भक्तांक आमची आग्रहाची विनंती की या कीर्तन संमेलनात सगळ्यांनी सहभागी जावचे. सावरकरांचे आतापर्यंत देशभक्तीपर जाल्ले कार्य ज्यांची खरी तुलना ना करपाक शकना आणि ताचे नव्या पिढयेक तशेंच आमच्या अंत्रुज म्हालांतल्या किंबहुना सगळ्या गोंयच्या सगळ्या जनतेक तांचे कार्य पावचे आणि त्या खातीर स्पेशल अशें म्हणल्यार पुण्यांतल्यान श्री माणकी बुवा जे आसा ते हांगा येवपाचे आसा. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. कार्निवाल परेडीचो निमणो पावंडो आयज सांजवेळार म्हापश्यां सुरू जालो. गोंयचे पारंपारीक नाच, कला आनी संगीताच्या सांगातान किंग मोमन म्हापसा शारांत परेडीचे फुडारपण केले. आयज मोरजे लेगीत कार्निवाल परेड जावन पयलेच खेपे जावपी अन्न महोत्सव सोंपलो. पळयात म्हापसा आनी मोरजे कार्निवाल परेडींतले कांय उमेदीचे खीण. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, संदीप कामुलकार आनी शिवानी सांगलकार. फाटले 2 दिसां तापमानात 700 परस वाड पळोवपाक मेळ्ळी. फुडल्या 3 दिसांक तातूंत आनीक 2 डिग्रीन वाड जातली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. गरमी भयंकर वाडपाची आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. पळयात. बुधवारचे चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जावपाचे आसा, पूण हवामान दमट जावपाचे आशिल्ल्यान तापमान 40 डिग्री कशें जाणवतले, जाल्यार उणे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. फांतोडेर कांय कडेन दव, धुके पळोवपाक मेळटले. हवामानाची आनी कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 25 तारखेमेरेन सुकें हवामान. बुधवारा फांतोडेर कांय वाठारांनी दव, धुके. शेनवारात चडावत तापमानात 2 डिग्रीन वाड, उपरांत फुडल्या 2 दिसांक तापमानात 2 डिग्रीन उणाव.
बुधवारचे चढावत आणि उणे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. 25 तारखेमेरेन बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळा परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.